And I demand that the Chief Minister of Goa should actually apologize to the people of Goa. कित्याक तुम्ही लोकांक थंय एअरपोर्ट टर्मिनल दाखोवपाक लागून तुम्ही घेवन गेल्ले आनी थंय तुम्ही लोकांक एंट्री दिवंक ना. एज अ काँग्रेस पार्टी I condemn the act of government of Goa की तांणी इन्विटेशनाचेर लीडर ऑफ ओपोजिशन ऑफ गोवा आनी साऊथ गोवाचो मेंबर ऑफ पार्लमेंट ह्या दोगूय लोकांचे इन्विटेशनाचेर नांव नाशिल्लें. प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीन काल उलयले की गेल्ली 70 वर्सां काँग्रेस पक्षान फक्त 74 एअरपोर्ट बांदले आणि ह्या मोदी सरकारान गेल्ल्या 8 वर्सांकूय 66 एअरपोर्ट्स बांदले. म्हणजे 2014च्या उपरांत तांणी काल आपल्या भाशणान उल्लेख केला की 66 एअरपोर्ट आपूण येतकीच बांदल्यात. आणि ही सेड की काँग्रेसीन पयशे फक्त अपीजमेंटाक मोडले. जेन्ना आमचो देश स्वतंत्र जालो त्या तेंपार तिजोरीन पयशे सोडा हे ब्रिटिशरांनी तिजोरीच चोरून व्हेल्ली. त्या टायमार असल्या परिस्थितीन पंडित जवाहरलाल नेरून इन्स्टिट्यूशनाचेर फोकस केल्लो. आफ्टर डिस्ट्रॉइंग द लेगसी ऑफ मनोहर पर्रीकर, द BJP now claims that this airport is being given a name in honor of Manohar Parrikar. Why is the BJP scared to name it Manohar Parrikar Airport? You have in France, you have Charles de Gaulle Airport. It's not simply Charles.